आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आनी तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 33व्या अंगड्याक मोगाचो स्वागत. तुमकां समेस्तांक कळीत आशिल्ल्या प्रमाणे आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हर एका अंगड्याच्या पयल्या लाकी विनराक धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक अवकाश करून दितात. तांचे सांगात आमच्या कार्याक सहा पोषक जावन सांगात दिल्ली आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, ला केनीस, तशेंच आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर आनी विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स. आयच्या अंगड्याचो विशय कितें म्हण तुमच्या मतींत आसता तर आयच्या अंगड्याचो विशय जावन आसा आमी ह्या दिसांनी अद्वेंतार आसाव वय क्रिस्तियानाचो काळ म्हणून आमी आपयताव. आनी आयच्या अंगड्याचो विशय जावन आसा अद्वेंता विशयांत. अद्वेंताक लक्ती जाल्ली सवालां आयच्या अंगड्याक हांव काणी घेवन आयला आनी खंयची सवालां आसतलीं, सवालां कशीं आसतलीं, सवालाक तुमकां जाप कळीत आसा की म्हणल्यार हर एका सवालाक जबाब दिवच्याक पयले सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी घालता. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल अशें आसा, अद्वेंत म्हणल्यार कितें? अद्वेंत म्हणल्यार कितें? अद्वेंत म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ म्हण तुमी आमकां सांगयेत. थंयसर तुमकां 4 ऑप्शनां दिल्यांत. पयलें आसा येवचें, दुसरें आसा जागृत रावचें, तिसरें ऑप्शन आसा मागचें आनी चवथें ऑप्शन आसा न्हिदचें. आनी हेदूच आमी अद्वेंत काळ नोव्हेंबराच्या 30 तारखेक सुरवात केल्लो आसा आनी डिसेंबराच्या 24 तारखे म्हणसर म्हणजे क्रिसमसाची सांज, नतालांची परब येवच्यागी पयले म्हणसर ते आसच्या काळाक देवस्तुतेर आमी अद्वेंत म्हूण सांगता. क्रिस्तियनाचो काळी म्हूण आनी एक नांव आसा. हेदूच आमच्या इगर्जांनी मिसाच्या संदर्भार याजकांनी नेसची मुस्तायकी पळोवन हो खंयचो काळ म्हणून आमकां खंडीत जावन कळीत जाता. आनी आयच्या अंगड्याचो पयलो उलो हांगासर आसा तोडांबिलतावन लिना बाई लायनार आसा. लिना बाई नमस्कार. हॅलो हॅलो लिना बाई. हा नमस्कार. सो लिना बाई, हो अद्वेंत काळाचे पयले विशयांत आयचो अंगडो आनी अंगड्याचे पयले सवाल आयला. वय वय अद्वेंत म्हळ्यार कितें? वय कितें म्हणटात? बी जागृत रावचें. ऑप्शन बी जागृत रावचें म्हणटात गी. वय आतां खंयच्या आयतार आमी आसा अद्वेंताच्या? दुसऱ्या आयतारा. अद्वेंताच्या दुसऱ्या आयतार आसा गी. दुसऱ्या आयताराची विशेशता घालें. पोर आयकला आज ऐकून. पोर आयकला गे, आज आयकोंक मेळना गे. ओके, राखून राव इल्लो वेळ. हर एका सवालाक जाप मेळटा. देव बरें करूं लिना बाई उलो केल्ल्या. मुखलो उलो हांगासर आसा क्रिस्तीन शक्तीनगर टावन लायनर आसा. क्रिस्तीन बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां. क्रिस्तीन बाई कडेन पयले फावटी उलोवचें गी? ना हाचे पयले उलयले हांव. हाचे पयले उलयले आनी कितले फावटी कॉल मेळ्ळा तुमकां हाचे पयले? होय आं सुमार फावटी मेळ्ळा गी? होय एक फावटी मेळ्ळा. ओके, प्राइज काय मेळ्ळा गी तुमकां? आं प्राइज काय मेळ्ळा गी? प्राइज मेळ्ळें म्हाका. प्राइज मेळ्ळा आनी खंयचे मेळ्ळेले आदले फावटी? हो आदले फावटी खंयचे प्राइज मेळ्ळेले तुमकां? म्हाका मानस वॉटर पार्क ओके, मानसा खंय गेल्यात गी? वचोन आतां वचाचे. वचोंक प्लॅन करा जायते. ओके आतां सवालाक जाप कितें म्हण सांगचें? अद्वेंत म्हळ्यार जागृत रावचें. अद्वेंत म्हळ्यार जागृत रावचें म्हणटात गी. होय बी बी. ओके, देव बरें करूं. क्रिस्तीन बाय उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो हांगासर आसा
खासिया तावनु मेरी लायनर आसा. हॅलो हॅलो मेरी बाय नमस्कार तुमका. नमस्कार नमस्कार मेरी बाय आ आता आमी अद्वेंतार आसाव वय मो ओके अद्वेंत केला राखेर जाता आयतारा खंयच्या आयतारा चौथ्या आयतारा चवथ्या आयतारा गे मागीर चवथ्या आयतारा तो क्रिसमसा पर्यंत खाली गे चिंतूंक शकली की म्हणून जाप कितें म्हण सांगतात म्हाका सांगा अद्वेंत म्हळ्यार कितें. बी बी जगुत्रावा ऑप्शन बी जागृत रावचें म्हणटात गे. वय वय सारकी चिंता एखाद्या वेळा ऑप्शन बदलितात जाल्यार बदली येता. हा तेंचो बाकी तेंगे जागृत रावचें न्हय म्हण दिसता म्हाका. तेंचो तुमच्या नवारत जेजूचे मायेचें नांव आसा त्या खातीर म्हणटा आसा. पळय परत एक बडी अवकाश करून दिता. मेरी बाय जगुत्र आमचे जागृत रावचें तुगे. वय वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्या हाका. मुखलो उलो हांगासर आसा लेन्सन निड्डोडी तावन. हॅलो लेन्सन. लेन्सन नमस्कार तुका. नमस्कार लेन्सन हाच्या आदी उलयला गे म्हणून न्ही. वय वय एफटी कनेक्ट केल्लें. ओके ओके लेन्सन कितें करता तुमची व्याप्त कितें. आ व्याप्त कितें कितें करतात कामाक वतात गी शिकतात गी. हांव सुपरवायझर जावन आसा. सुपरवायझर जावन काम करनासात. सवालाक जाप कितें म्हण सांगतात. अद्वेंत सांगल्यार येवचें सोन फर्स्ट वन. अद्वेंत म्हळ्यार येवचें म्हणटात गी. वय वय तुमचे आन्सर इल्ले विभिन्न आसा आमच्या दुसऱ्या कॉलरांनी दिल्ल्या आन्सराचा की. पळया कितें म्हणून देव बरें करूं. मुखलो उलो हांगासर आसा केम्मण तावन रोनाल्ड लायनर आसा. हॅलो हॅलो सर. रोनाल्ड बाब नमस्कार तुमकां. नमस्कार सर. केम्मणून कितें करतात तुमी. आमी कामाक वता. तुमी कामाक वेतात. कितें म्हूण निर्धार केला जाप कितें म्हणून. जाप ऑप्शन ये सर येवचें. ऑप्शन ए येवचें म्हणटात की कोणें येवचें कितें येवचें. क्रिस्ताचें क्रिस्तान येवचें. क्रिस्तान येवचें म्हणटात गी. वय क्रिस्तान क्रिस्त येणे असो काळ म्हणल्या खातीर तुमी तशें येवचें म्हणटात गी. वय. वय गी ओके पळया जाप कितें ओके म्हणून जायतें देव बरें ओके ओके करूं. ओके थँक्यू. मुखलो उलो हांगासर आसा कंकनाडी तावन साल्वोदोर बाब लायनर आसा. साल्वोदोर बाब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. कसो आहाय तूं. हांव बरो आसा तुमी कशे आसात. आमी बरो हुशार. साल्वोदोर बाब जाप कितें म्हणटात. जाप नंबर 1 येवचें. येवचें म्हणटात गी. वय वय वय. ओके देव बरें करूं उलो केल्ला. देव. येस मुखलो उलो हांगासर आसा मुल्की तावन लॉलिटा लायनर आसा. हॅलो ऑप्शन ये सर येवचे येवचें येवचें कॉल आतां खट्ट गी म्हणून ऑप्शन ए म्हण सांगून न्ही. जालें कॉल खट्टे जावन न्ही जालें लॉलिटा बायचें सोडूंक नाका गी म्हणून न्ही. ना सर ओके लॉलिटा बायची वळख करून दिवनी मुल्की तावन कॉल येवन आतां म्हणटा सगळ्या मुल्की फिरगेसगारां कळाचें न्ही कोण लॉलिटा म्हणून. हांव लविटाची मम्मी. ओ लविटाची मम्मी लॉलिटा गे. वय वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ला हाका. मुखलो उलो आसा निर्मार्गा तावन विल्सन लायनर आसा. हॅलो विल्सन. हॅलो विल्सन नमस्कार तुका. नमस्कार सर. येस विल्सन सवालाक जाप कितें म्हणटाय. येवचें काय अद्भुताचे वेळ कितें म्हणून ऑप्शन ये सर. ऑप्शन ये म्हणटात गी. वय सर. येवचें म्हणटाय. वय सर. आतां अद्वेंतार मागोवंक ना गे. आसा सर. इल्ले चड मागाचें म्हणटात अद्वेंतार. वय सर. अद्वेंतार गे प्राचीत काळार गे. हा अजून मागल्यार पुरो न्ही. वय सर. ओके देव बरें करूं विल्सन. ऑप्शन ये सर. ओके. येस मुखलो उलो हांगासर आसा ॲलन मोगारनार तावन. ॲलन नमस्कार. नमस्कार अद्वेंत म्हळ्यार कितें. सवालाक जाप कितें. बी 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 काले बी. बी आन्सर डी जागृत रावचें निश्चय. रावंक ओ जागृत रावचें गे अद्वेंत म्हळ्यार. तूं जागृत रावन आसाय न्ही. ओके देव बरें करूं ॲलन उलो केल्ला. मुखलो उलो आसा शक्तीनगर तावन रीना लायनर आसा. हॅलो हॅलो रीना बरी सांग तुमकां. तुमकांय. येस जाप कितें म्हणटात अद्वेंता विशयांत. आन्सर ये येवचें. आन्सर ये येवचें कोणें येवचें. क्रिस्त रायाचे फेस्तेचो. क्रिस्त रायाचें फेस्त अद्वेंता पयलें जाता. अद्वेंत मागीर. ओके क्रिसमस म्हळ्यार पळय आमची रेग्युलर कॉलर तुमी. क्रिस्ताचे येणे. क्रिस्ताचें येणें म्हणटात गे.
वय पळया तुमची जाप सारखी की नांगी म्हणून इल्लो वेळ राखून राहा देव बरें करूं उलो केला ओके ओके थँक्यू ओके येदोळूच आमी अद्वेंताचो काळ सुरवात जालो आसा नोव्हेंबराच्या 30 तारखेक आमी सुरवातून नोव्हेंबर 30 तारखेतावन 4 हफ्ते अद्वेंताचो काळ तो जावन आसा आनी क्रिसमसाचे सेलिब्रेशन संभ्रम सुरू जावचे पयले मुसर आसो त्या दिसांक त्या काळाक देवस्तुतेन आमी क्रिस्त अद्वेंताचो काळ म्हूण सांगता तशेंच वा क्रिस्त येण्याचो काळ म्हणून सांगता पूण अद्वेंत म्हणल्या त्या शब्दाक अर्थ कितें आनी अद्वेंत म्हळ्यार कितें म्हणून जबाब दिवच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा वामंजूर तावन रोशन लायनर आसा हॅलो रोशन रोशन उलयता वामंजूर प्लीज रोशन जबाब कितें म्हणटात ऑप्शन ए येवचे ऑप्शन ए येवचे म्हणटात गे वय 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 मागचें आसचें ना गे ना ना येवचे येवचें म्हणटात न्ही देव होय, बरें होय. करूं रोशन उलो केला हाका मुखलो उलो हांगासर आसा कासिया तावन झीना लायनर आसा झीनाबाई नमस्कार तुमकां नमस्कार येस झीनाबाईक हाच्या आदी कॉल मेळ्ळा गे ना दिस इज द फर्स्ट कॉल फर्स्ट टाइम तुमकां कॉल मेळचे न्ही Yes. बरी खुशी जाली आमचें कार्य केदळा तावन पळोवन आसा तुमी सुमार लायक आय एम वॉचिंग फॉर मेनी इयर्स बट आता तिके इसेन जालें ओके गॅप जावन ओके पूण आज तुमकां कॉल करूंक प्रयत्न केलाय आनी कॉल मेळ्ळा आनी जाप कितें म्हण सांगतात एक प्राइज ऑप्शन ए कमिंग ऑप्शन ए फुल ट्रान्सलेट करून सांगून आसात न्ही वय ओके बरें इल्लो कोंकणी शब्द वापरया न्ही तुमच्या तोंडांतल्यान कोंकणी आयकून दी कोंकणी कार्य म्हणल्या उपरांत येवचे येवचें ओके भोव बरें देव बरें करूं जिनाबाई उलो केला अद्वेंता विशयांत ह्या हप्त्याचे सवाल खंयच्या संतांक आनी अद्वेंताक तशेंच क्रिसमसाक एक संबंध आसा आनी तुमकां थंयसर 4 ऑप्शनां दिल्यांत सा अम्ब्रोज सा ग्रेगोर वर्तो सांता क्लॉस सा निक्लांव म्हणी सांगता सा बेनेडिक्ट सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां वॉट्सॅप करचें आनी वॉट्सॅप करूंक अशें नंबर तुमच्या टी व्ही पडद्यार येता आनी सडावत जावन आमच्या विक्षेका लागीं ते नंबर आसूंक पुरो 9380043073 ह्या नंबराक तुमी वॉट्सॅप करचें वॉट्सॅप करता आसतना नांव गांव आनी सारकी जबाब कितें म्हणून घाल तुमी आमकां धाडचें ह्या आंगड्याचें पयलें सवाल आमी विचारलेलें आसा तर ह्या सवालाक जाप कितें अद्वेंत म्हळ्यार कितें म्हण आमी पळया आनी अद्वेंत म्हळ्यार कितें ह्या सवालाक सारकी जबाब आसा येवचें सुरविल्ल्या थोड्या कॉलरांनी आमकां जागृत रावचें म्हण सांगिल्लें आसा पूण सारकी जबाब आसा येवचें आनी कोणे सकट येवचें म्हणून जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सराच्या लकी बावलाक आमी येदोळूच गेल्यांत तशेंच मुगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्यांत वॉट्सॅप सवाल आमी विचारलेले आनी ह्या सवालाक जाय तितल्या जाणांनी जबाब दिल्ली आसा आनी तांचे पैकी कोणे सारकी जबाब दिल्ल्या पैकी इनाम कोणाक मेळटा म्हूण पळोवच्याकी पयलें जाप कितें म्हूण आमी आतां पळया आदल्या हफ्त्याचे वॉट्सॅप सवाल जेजूक विक्रीत केल्ल्या जुदासाचें अंत्य कशें जालें आनी सारकी जबाब आसा जुदास जीवघात करून मरण पावलो सारकी जबाब दिल्ल्या पैकी इनाम हांकां फावो जाता सँड्रा गंगोळ्ळी नमान बाळोक जेजू मैनाळे लाभता अनिता डिसोजा उर्वा दैविक अमृत मैनाळे जेनिफर लोबो मोगारनाड आर्सो मैनाळे अन्नी क्रास्ता बेंगलूर उजवाड पंद्राळे वलेरियन नोरोन्ना आमचो संदेश मैनाळे लाभता रोहन मोरस गुरपूर रेगिस्तानांतले फूल फ्लाविया अल्बुकर्काची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक ॲश्लिन लिशा सल्डाना निर्मार्गा स्टानी बेळाचो कणयेचो पुंजो फावो जाता आनी जॉन पीटर मचादो बॅरेन सेवक मैनाळे फावो जाता कोणाक वर्गणी लाभल्या त्या कारण थंयसर दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करचो आनी कोणाच्या एड्रेसार ती वर्गणी पावो जाय म्हूण तुमी कळीत करचें तर मुखल्या सवालाक या आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल अशें आसा अद्वेंताच्या खंयच्या आयताराक संतोस असो आयतार वा गावदाते संडे गावदाते आयतार म्हणटात आनी 4 ऑप्शनां तुमकां थंयसर दिल्यात पयल्या दुसऱ्या तिसऱ्या आनी चवथ्या अद्वेंताच्या खंयच्या आयताराक अद्वेंता तुमकां सांगिल्लें आसा 4 आयतार आमकां मेळटात आनी ह्या 4 आयतारा पैकी हर एका आयताराक
एक एक नाव आसा आनी अद्वेंत सुरू जाल्ल्यान ती गरजांत वाती पेटोवंक आरंभ करतात आनी हर एका आयताराक एक वात म्हणल्यार बरी 4 आयताराक 4 वात आनी अखेर एक नाताला फेस्ता संदर्भार आनी एक वात थंयसर पेटोवन जेजूच्या जल्माचो संभ्रम सांगाता म्हणून आमी आचरण करता आनी हांगासर जबाब दिवच्याक उलो आसा जसिंता ताकोडे ऑनलायनर आसा. जसिंता बाय नमस्कार. नमस्कार. येस जसिंता बाय, सवाल पळयलें की दुसरे सवाल. वय येस, सवालाक जाप कितें म्हणटात? तिसरो. तिसऱ्या आयताराक तुमी संतोषाचो आयतार म्हणटात गी. वय ओके, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो हांगासर आसा मुठबेळे तावन रोशनी लायनर आसा. रोशनी, आता अद्वेंताचो कितलो आयतार जाले दोळ? 4 आयतार जाले गी तर क्रिसमस हेजे. सॉरी. ओके, 2 आयतार जाले आनी त्या 4 आयतारा पैकी खंयच्याय एक आयताराक एक नांव आसा. हर एक आयताराक विशेष नांव आसा आनी थंयसर दिल्ल्या ऑप्शना पैकी खंयच्या आयताराक संतोषाचो आयतार म्हण आपयतात? तिसऱ्या आयतारा म्हणटात गी. वय ओके, देव बरें करूं. तुमची जबाब सारकी की नांगी पण आयिल्लो वेळ तुमी राखून रावचे. कुलशेखर तावन जसिंता बाय लायनर आसा. हॅलो. जसिंता बायक नमस्कार. नमस्कार. जसिंता ताकोडे तावन जाली आता जसिंता कुलशेखर तावन मुखलो उलो खंय तावन गोतुना जसिंता बाय ती गोतुना पळया. कुलशेखर. ओके, कळ्ळें म्हाका. कुलशेखर तावन सवालाक जबाब कितें म्हूण सांगता? ऑप्शन डी चौथ्या आयतारा. ऑप्शन डी चौथ्या आयताराक संतोषाचो आयतार म्हणटात. म्हणजे होय. चौथो आयतार जाल्या उपरांत क्रिसमस येता देखून न्हय. वय देखून. ओके, जावन दी जसिंता बाय. तुमची जबाब कितें म्हूण सारकी की पळया. देव बरें करूं उलो केला. ओके, देव बरें करूं. खासिया तावन रिटा लायनर आसा. रिटा बाय नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सारिताची फिरगेजी तावन तुमी उलो करतात की म्हणून न्हय. वय ओके, जबाब कितें म्हणटात? तिसरे. तिसऱ्या आयतार. आता तिसरो आयतार जालो गे अद्वेंताचो? जावना गे. तिसरे जालं. तिसरो जालो खंय गे? कोणें म्हणलें जालो म्हणून? ना जाऊन आसा परा. आता जालो गिराक येता एक सवाल जावन विचारायचे कोण ना आता तुमकां. तिसरे. ओके, देव बरें करूं उलो हा. केल्ल्याक. मुखलो उलो बेंदूर तावन फ्रँकली लायनर आसा. हॅलो. नमस्कार फ्रँक्याम. नमस्ते. आता अद्वेंताच्या खंयच्या एक आयताराक संतोषाचो आयतार म्हणटा. खंयचो आयतार तो? चवथो आयतार म्हणटात की कित्याक चवथो? सांगले लास्ट आयतार ना तो आमचो मागीर क्रिसमस न्हय. हा, मागीर क्रिसमस कोणें सांगून दिल्या मात तें न्हय. ना कोणी ना तुमची मिसेस सांगता. वय ओढ ना मिसेजन सांगल्यार तुमी सांगल्या पर्यंत. वय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके. शक्तीनगर तावन रीना बाय परतन कॉल मेळ्ळें गी म्हणून न्हय. ना हांव दुसरी. तुम्ही दुसरी रीना गे. आता शक्तीनगरान कितली रीना आसतली तर? हांव रेग्युलर कॉल करचे. हांव तुम्ही रेग्युलर करची, ओडोल करची दुसरी तर. वय ओळख आगे तिची? म्हाका वळख आसा वय कोण म्हणून. ओके, आता तुमचें नांव आनी सरनेम सांगायचें पडटा नातल्यार प्राइज. हांवें सांगता केदाळी सांगता. रिना डिसोजा सांगता. ओके, तिचे सरनेम? तिचे पिरेरा. ओके फायन, ओळख आसली तर न्हय. म्हाका वळख आसा पण तांकां वळख आसा गोत्तो ना म्हणटा. ओके, ओढना रीना बाय, खुशी जाली तुमचे लागीं उलोवन. आता जबाब कितें म्हण सांगता आता? सी तिसरो आयतार. सी तिसरो आयतार म्हणटात गे. वय. ओके, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. पण तुमची जबाब सारकी की ना गी म्हणून. मुखलो उलो आसा पुत्तूर तावन बबिता लायनर आसा. हॅलो. नमस्कार तुमकां. नमस्कार. कितें करतात पुत्तुरांत तुमी? कितें विशेष जावन आसा की काय पुत्तुरांत? आता स्कूल डे जावन आसा. पुरो सगळे कडेन स्कूल डे जावन आसा. तुमी काय टिचर? वय. ओके, तुमी शिकयतात न्हय. आता स्कूल डे तुमचो काय रोल? आमचो काय भुरग्यांक शिकोवचे. भुरग्यांक शिकोवचें न्हय. भुरग्यांनी बरें कितें परफॉर्मन्स केल्यार जालें. वय. ओके, जाप कितें म्हण सांगता आता? ऑप्शन सी तिसऱ्या आयतारा. ऑप्शन सी तिसऱ्या आयतारा म्हणटात गे. ओके, देव बरें करूं बबिता बाय उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो हांगासर आसा कुलशेखर तावन वलेरियन लायनर आसा.
हॅलो गुड गुड इव्हनिंग इव्हनिंग बाब. देव बरी सांज तुमकां. आतां अद्वेंताच्या काळार आमी आसा. होय अद्वेंताक कितें पुरा सकट करता म्हण कळयता गे. अजून क्रिसमसाच्या 4 हप्त्या पयलें सुरू जाता. क्रिसमसाचे पयले 4 हफ्ते. डिसेंबर पासून डिसेंबर फर्स्टच जायचे म्हणून ना. क्रिस्त्राच्या फेस्ताच्या नेक्स्ट आयतारा तो अद्वेंत सुरू जाता. होय ओके. आतां ते एक संतोष असो आयतार म्हण आमी सारन आसा. होय ता दीस मस्त संतोष येता खंय. तर खंयचो आयतार तो? आमची तिसरो आयतार म्हणून. तिसरो आयतार म्हण चिंतात गे. होय होय आता तिसरो आयतार जालो गे आनी जायचे गे. आनी हे जे आनी हे जे एखाद्या वेळा तिसरो आयतार जाप जाल्यार तुमकां तिसऱ्या आयतारा कळटालें न्हय. होय होय ओके. देव बरें करूं वालेरेन उलो केल्ल्या हाका. मुकलो उलो हांगासर आसा लॉयसन. आम्मे बळटा. हॅलो लॉयसन. हॅलो येस लॉयसन. तुजी इल्ली वळख कर न्ही पळया लॉयसन. कालें करताय तूं? शिकताय गी कामाक वेताय गी? हांव 9th स्टँडर्ड शिकता. सो 9थार शिकताय न्हय. आं आतां कालें एग्जाम जावन आसा गी क्रिसमस म्हणून सद्याक एग्जाम ना गे. एक्झाम म्हणजे मुग झाल्या आणि नेक्स्ट जानेवारी. ओके. आनी जानेवारीक एग्जाम न्हय. आतां तर क्रिसमस गंमत करून आमी सेलिब्रेट करूंक. वय वय आतां अद्वेंताच्या काळार आसा हांव. अद्वेंताच्या काळाक लागता जाल्यार सवालाक जाप कितें म्हणटाय? सी तिसऱ्या. तिसऱ्या म्हणटाय गे. वय पण लॉयसन तूं एखाद्या ऑप्शन चेंज करचें जाल्यार खंयचें ऑप्शन म्हणटाय? ना ना तिसऱ्याच. चेंज करूंक नाका गे. नाका नाका. हां तिसरा न्हय गे म्हणून. ना ना तिसऱ्याच. तिसऱ्यात म्हणटाय गे. वय ओके. देव बरें करूं लॉयसन उलो केल्ल्या हाका. मुकलो उलो आसा शक्तीनगर तावन ग्लॅडविन लायनार आसा. हॅलो. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार ग्लॅडविन. कशे कसो हांव बरो आसा. आतां जबाब कितें म्हणटात? ऑप्शन सी तिसऱ्या आयतारा. ऑप्शन सी तिसऱ्या आयतारा म्हणटात गे. वय गॅरंटी गे. वय पक्का. पक्का म्हणटात गे. वय पळया तुमचें 100%. पक्का सारकें गी नांगी पळया. इल्लो वेळ तुमी राखून रावचें. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके थँक्यू. तर मगाचो वीक्षकून हांगासर दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. ह्या हफ्त्याचे सवाल परत एक पुढे आमी पळोवन येवया आनी हफ्त्याच्या सवालाक हर एका वीक्षकांनी जबाब दिवयेत. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा खंयच्या संताक आनी अद्वेंताक तशेंच क्रिसमसाक गांच आसा. 4 ऑप्शनां दिल्यांत. सा अम्ब्रोज, सा ग्रेगोर वर्तो, सांता क्लॉस, सा निक्लांव आनी सा बेनेडिक्ट. सारके जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां वॉट्सॅप करचें. वॉट्सॅप करूंक जाय आसचे नंबर 938000433073. आयच्या अंगड्यार अद्वेंता विशयांत आमी उलोवन आसा आनी अद्वेंता वयर दुसरें सवाल आमी घाल्लें. दुसऱ्या सवालाक आसा 12 जाणांनी उलो करून जाप दिल्ली आसा. सारकी जाप पळोवचो वेळ आतां. आयच्या अंगड्याचें दुसरें सवाल अशें आसा. अद्वेंताच्या खंयच्या आयताराक संतोषाचो आयतार म्हूण सांगता हांव. आनी तिसऱ्या आयतारा अद्वेंताच्या तिसऱ्या आयताराक आमी संतोषाचो आयतार म्हूण आमी आपयता. फुडें येवचो आयतार तोच जावन आसा संतोषाचो आयतार. आनी कोणें सकट सारकी जबाब दिल्यांत तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लाकी बावलाक आमी घाल्यांत. ओके. तर आयच्या अंगड्याचे तिसरें सवाल कितें? अद्वेंता विशयांत कितें आसूंक पुरो? आयच्या अंगड्याचे तिसरें सवाल पळोवन येवया. तिसरो सवाल आसा अद्वेंताच्या काळार सडावत वचपां ह्या प्रवादीची. आमी मिसाच्या बलिदाना संदर्भार सभार वचपां आमी आयकता आनी खंयच्या प्रवाद्या विशयांत अद्वेंताच्या काळार वचपां आमकां आयकोंक मेळटात? जेरेमिया, मिखा, इसाइया आनी जोएल. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें खंयच्या प्रवादीची वचपां आमकां आयकोंक मेळटात म्हणून तुमी आमकां उलो करून तेलसूचें. आनी अद्वेंताच्या काळार सडावत वचपां खंयच्या प्रवादीची आमकां आयकोंक मेळटात. आनी हर एका मिसाच्या बलिदानान सडावत जावन 3 वचपां आसतात. हफ्त्या मदें जाल्यार 2 वचपां आसतात. आयतारा जाल्यार 3 वचपां आमकां
आयकूंक मेळटात तर आमी विचारल्या ह्या सवालाक जबाब दिवच्याक उलो हांगासर आसा ओके रनिशा आसा विटला ताव न्हू क्रिसमसा कशें तयाराय करन आसाय कॅरल्स हां मागीर गद्दनाचो गोटो क्रिसमस ट्री गर्दनाचो गोटो करूंक सुरू केलाय गी तुवें वय वय कोण हेल्प करता तुका मम्मी मम्मी दादा. करता न्ही ओके बरें आतां सवालाक जाप कितें म्हणटाय इजाया इसाया प्रवादी म्हणटाय गे वय ओके देव बरें करूं रनिशा उलो केल्लाक वेलकम इट्स ओके मुकलो उलो आसा राणीपुरा तावन सिंथिया लायनर आसा सिंथिया बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार येस राणीपुरा तावन तुमी उलो करतात कितें करतात हांव स्टाफ नर्स स्टाफ नर्स जावन वावर करतात न्ही जबाब कितें म्हणटात ऑप्शन सी जाया ऑप्शन सी इसाया प्रवादी म्हणटात गे वय वय सारकें कळीत आसा की बा गेस करचें हां गेस करता गेस करतात न्ही उरल्या प्रवादाची नांवां आयला आयकूनचे उणें जायचे त्या खातीर वय वय ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक ओके थँक्यू मुकलो उलो आसा खैकंबा तावन जोशल लायनर आसा हॅलो हॅलो जोशल नमस्कार नमस्कार येस सवालाक जाप कितें म्हणटात इजाया इसाया प्रवादी म्हणटात गे वय वय पोरमिसा गेल्लात गे वय पोरिसा ह्या प्रवादाचे वाचप काय आसलें गे बरयतरागी वय आसलें आसलें खंडीत गे गॅरंटी गे आं खंडीत गे खंडीत ऐकाला तुमी न्ही वय वय ओके देव बरें करूं जबाब दिल्लाक पळया इसायात गी वा मिका गी वा जॉयल गी जेरेमिया गी पळया जायते देव बरें करूं जाय ओके ओके मुकलो उलो शक्तीनगर तावन डेनिस लायनर आसा डेनिसाम नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां येस डेनिसाम आता आमचे कार्य कोण सकट पळोवन आसा तुमगेर आमगेर म्हणजे ओके आता सगळ्यांनी सांगाता म्हणून खंयच्या प्रवादीक विंचला तुमी वय वय ऑप्शन सी इसाया प्रवादी म्हणटात गी वय 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 ओके देव बरें करूं उलो केलो येस मुकलो उलो आसा पेरमनूर तावन सुनील लायनर आसा हॅलो सुनील बाब नमस्कार तुमकां नमस्कार डॉक्टर सो तुमकां हर एक हफ्त्यार कॉल मेळटा गी म्हणून न्ही ना थोडी मेळटा कोंडा भितर पडटा प्रायज मेळना प्राइज मेळना गे पूण आज जाल्यार प्राइज मेळ्ळो दिनाच्या आदी मेळ्ळो ना गे हा मेळ्ळा मेळ्ळा दोन मिनटी मेळ्ळा ओके जावं दी आतां जबाब कितें म्हण सांगता आतां इजाया प्रवाद इसाया प्रवादी म्हणटात गे वय आनी कितलो तेंप आदवेंत आसा क्रिसमस पर्यंत क्रिस्मस कितलो दीस आसा तिगे maybe 25, 24 पर्यंत 25 जाता आसतना अमूक जाता 25 न्ही 24 तो मुख जाता 24 मागीर क्रिस्मस सुरू जाता न्ही देव बरें करूं सुनील उलो केल्लाक मुकलो उलो आसा ॲस्टल मुल्की तो ऑनलायन आसा ॲस्टल कितें करताय ॲस्टल तूं हांव सगळे क्लासीन शिकता तूं सगळे क्लासीन शिकताय न्ही वय ओके आतां इस्कॉलार काल चलता आसा क्रिस्मस सेलिब्रेशन काय आसा गी तुमच्या इस्कॉलांत परवा आसा परवा आसा तूं केन्ना करताय काय ना प्रिपेरेशन जाता प्रिपरेशन जाता न्ही क्रिस्मसाच्या त्या फंक्शनाक वेचें कुसवार खावचो पाटी येवचें वय जाप कितें म्हणटाय ॲस्टल सी ऑप्शन सी इसाया म्हणटाय गे प्रवादी ओके देव बरें करूं ॲस्टल उलो केल्लाक मुकलो उलो आसा BC रोड तावन जिन्ना लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमचें नांव हांव चिंता पयले फावटी आयकोनचें गी म्हणून जिन्ना म्हणून वय वय कितें अर्थ कितें नांवाचें रस्त्यान काय ना तेन्ना म्हजें नांव जिनी म्हूण दवरिल्लें जिनी म्हणून धरलें गे वय जिनीक आमी आमचे विश कालें सांगल्यार सत जाता गे त्या खातीर तुमी जिन्ना केलें गे म्हणून जाप कितें म्हूण सांगचें इजाया इजाया इसाया म्हणटात न्ही देव बरें करूं जिन्ना बाय उलो केल्लाक तिसरो सवाल अद्वेंताच्या काळार सडावत वाचपां ह्या प्रवादीची जेरेमिया मिका इसाया आनी जॉयल सडावत जावन आमकां ह्या प्रवादाचें नांव आमकां आयकूंक मेळटा
फकत अदुवेंत म्हणून हेर काळारी आमकां आयकूंक मेळटा आनी जबाब दिवच्याक मुकलो उलो हांगासर आसा विटला तावन अल्विशा लायनर आसा. हॅलो अल्विशा, नमस्कार तुका. नमस्कार तुमकांय. येस अल्विशा, आता खंयच्या प्रभादाचे वासाप आमकां सदावत आयकूंक मेळटा अदवंतार? इसाया. इसाया म्हणटात गे. वय तू आयकलां गे कोणें सांगून दिलें तुका तें? मम्मीने सांगून दिले. मम्मीन सांगून दिलें. मम्मीन आयकलां तर न्हय? वय हा जर आता थंयसर असले दुसरे ते काम प्रभादी आसात, कोणाचें नांव आयकलां तुवें आयकल्लें? जेरेमिया. जेरेमिया आयकलें. वाचप वाचता हितून तर न्हय? वय ओके, देव बरें करूं अल्विशा उलो केल्ल्याक. मुकलो उलो आसा सिद्ध कट्टे तावन लिडिया लायनर आसा. लिडिया बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार सर. लिडिया बाई कोडोल काय कॉल मेळ्ळें गे? ना सर मेळो ना. ओके ओके फायन. आता जबाब कितें म्हूण सांगता आतां? इजाइया प्रवादी. इजाइया प्रभादी म्हणटात गे. वय पळया तुमी अखेरची कॉलर आयच्या अंगड्याक एखाद्या वेळा तुम्ही ऑप्शन बदलितात जाल्यार बदली हांव अवकाश कर दिता. पण प्राइज मेळचो ना चान्स सर 100% कितें 100% करेक्ट. 100% करेक्ट. इसाइया म्हण फुल कॉन्फिडन्सार सांगता आसा आतां. वय ओके, देव बरें करूं उलो केला. देव बरें करूं सर. मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या अंगड्याचे आनी ह्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल कितें म्हण आमी पळया. खंयच्या सांताक आनी अदवेंताक तशेंच क्रिस्मसाक गांस आसा? क्रिस्मस तशेंच सांत आनी अदवेंताक आसचो संबंद खंयचो तो सांत म्हणून तुमकां आमी विचारला आनी जबाब आसा सा अम्ब्रोज, सा ग्रेगोर बर्तो, सांता क्लॉस, सा निकलांव आनी सा बेनेडिक्ट सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां धाडूंक आसा. आनी आमकां धाडचे व्हॉट्सॲप नंबर तुमचे कडेन दळूचो तुमच्या फोनांनी आसा 9380004303 ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सॲप करचे आनी आमच्या कार्या विशयांत कितेंच तुमकां माहिती दिवंक असल्यार जरूर ते हैसर आमचे मेल ID आनी फोन सांगो दिला. आमच्या कार्या विशयांत तुमी अभिप्राय जरूर तुमी उसारियेत. तर मोगाच्या वीक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक कळीत आसल्या प्रमाणे बापाचे पुताचे नावी मुवी खंडीत जावन यशस्वी रितीन प्रदर्शन जावन आसा. जर हे मुवी पळोवना तर तुमी एक घडी खंडीत जावन इल्लोसो वेळ करा आनी हे मुवी पळोवन दायची वर्ल्ड फिल्म्साकी तुमचो सांगात तुमी दिजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तशेंच तिसऱ्या सवालाक जबाब कितें म्हूण आतां आमी पळया. 16 जाणांनी आमकां इसाइया प्रवादी म्हूण सांगिल्लें आसा. सारकी जबाब इसाइया गी, जेरेमिया गी तुमच्या टीव्ही पडद्यार. अद्वेंताच्या काळार सडावत वचपा ह्या प्रवाद्याची आनी थंयसर सारकी जबाब आसा इसाइया आनी कोणे सकट इसाइया म्हूण सांगल्या तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लाकी बावलांत आमी घाल्लीं आसा. तर आतां आयला वेळ आयच्या कार्यांत कोण सकट विन्नर जाता म्हूण पळोवचो वेळ आनी आयच्या अंगड्यांत मस्त जाणांनी सारकी जबाब दिल्ली आसा आनी तांची नांवां सगळीं हांगासर आसात. आनी पयली चीट काडटा कोणाचें नांव येता पळया तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करूंक अवकाश आनी तो अवकाश मेळटा अल्विशा विटला. अल्विशान उलो केल्ले विटला तावन तुका युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन मेळटा. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक ते जावन आसात. तशेंच मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे इनाम कोणाक मेळटा म्हूण पळया. मनेस डेनिसान उलो केल्लो शक्तीनगर तावन मनेस डेनिस तुमकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर मेळटा. आमच्याच मंगळूरांत असो अपूर्बा असो संस्थो तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्स सांगाता एन्जॉय करूंक तुमकां एक अपूर्बा असो अवकाश. तशेंच तिसरी चीट आतां काडटा आनी त्या चिटीचें नांव आसा सिंथिया राणीपुरा. तुमकां लाकेनी हांचे तावन केक इनाम जावन मेळटा. क्रिस्मसाचो वेळ तुमकां प्लम केक जाय तर लाकेनीजाक संपर्क करा. ताचे सांगाता तुमकां तुमच्या कार्यानी खंयची केक जाय तर जरूर तुमी ताका संपर्क करियात आनी इनाम मेळटा सिंथिया राणीपुरा. रेक्झिन सेंटर हांचे इनाम कोणाक मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ आनी जसिंता ताकोडे तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे तावन एक गिफ्ट वॉचर लभता. मुखले इनाम आसा आयडियल चिकन आनी आयडियल चिकनाचे इनाम कोणाक मेळटा म्हूण पळया. रेनिशान विटला तावन उलो केल्लो आसा. रेनिशा तुका आयडियल चिकन हांचे तावन इनाम लभता.
आनी की सुमार 9 आसात पूण एक प्रायज मात्र उरला आनी तें प्रायज आसा विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स. सो आमची जिन्ना BC रोड तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन इनाम लाभता. आनी कोणाक इनामां लाभल्यांत तुमी एका हफ्त्या भितर आमच्या दफ्तराक येवन तुमचें इनाम तुमी स्विकार करचें. आनी हो जावन आसलो आयचो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 33वा अंगठो तुमकां रुचलो म्हूण हांव पातयेवन येवच्या हफ्त्यांत आनी एका नव्या विशयाचेर नवीं सवालां घेवन परत आमी मेळया. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसो. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या